सचिन बाब डेव्हलपमेंट पयलींचो तूं आसतना कितें आहलो आनी आतां डेव्हलपमेंट कितें आसा? म्हाका दिसता मरे आख्या बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींत जे पळय हांवें कितें डेव्हलपमेंट केलो आहा तेंच्या तेजे भायर आतां कांय जालें ना. म्हाका दिसना कितें जालें म्हणून. कित्याक हांवें तर चिंतलें ना कितें केलें म्हणून. हांव आसतना तेन्ना हांवें 3 पूल बांदले. ओके, हांव आसतना तेन्ना कावेलोसी आसतना 67 इस्पेनाचे हांवें बांदलो तो पूल. मागीर हांवें आमच्या हिंगा नावेली टू वार्का तेलावलीच्यान वार्का हाडले तो पूल बांदलो. हो बांदलो कंप्लीट जालो तो 3 पूल बांदले. आनी जो पळय हांव आमदार आसतना जे हांवें बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींत जें कितें काम केलां आहा तेजे भायर आयज म्हाका दिसना कितें जालें म्हणून आनी कितें केलें म्हणून. कित्याक हारेमान तुमी चयला जो इतलो ब्युटी केलो आहा तो तेचे लालेमान केला. ओके, तूं बाणावले वच ताका एक पार्किंग प्लेस बी केलो हांवें. तो रॅमी पण सरपंच आहलो. रॅमी म्हणजे बरें येयलो आनी जालो आमके जात जाल्यार जालो सर एस आहा आमके पार्किंग प्लेस आहली आनी म्हाका लुगार जालें. त्या म्हाका तो लुगार जालो आनी हांवें त्या लुगाराचेर तेन्ना पार्किंग प्लेस केली. पण हांव आतां आयकता ती पार्किंग प्लेस पयशे घेवपा सुद्दां तेजेर. ती पार्किंग प्लेसीचेर पयशे घेवपा जायनाय. कित्याक ती पार्किंग प्लेस पळय हांवें केलोली ते बाणावलेच्या लोकांक तेगेले सगळे मोटरसायकलो बसो आनी हें दवरपाक तेका फ्री. आनी कित्याक पयशे घेवपा तिका तें म्हाका कांय समज काय मेळना. सरकार आमगेलो चीफ मिनिस्टर तर म्हणटा हांव सगळे आनी आजून तो कोता गरीब लोकांक सपोर्ट कोत म्हणटा एक चकले कोत म्हणटा आनी कोत्तो. पण हांव नको हिंग ते पार्किंग प्लेसीचेर कित्याक लागून पयशे घेवपा सोदता. ते पार्किंग प्लेस केलो पळय ती बाणावलेकारांक ती रॅमी म्हणटा सरपंच म्हणजे बरें येयल मागीर म्हूण तेन्ना केलो ती हांवें तेका. आनी ती हाली बाणावलेकारांक गेल्यो बस जावं मोटर जावं मोटरसायकल करपाक दवरपाक म्हणजे ते केलो ती फ्री. पण पयशे कित्याक घेवप तिका कित्याक लागून ते सरकार कांय हितून हें सकला पडना. कित्याक लागून तेंकां पयशे घेवप ते. म्हाका हेची जबाब म्हाका चीफ मिनिस्टरान दिवपा जायो. म्हाका खबर ना चीफ मिनिस्टर खबर आहा ताका ती पार्किंग प्लेसीच्यान पयशे घेवपा सोदता म्हणून खबर आहा. आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर जर कळ जाय तर घेवपा ना. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर जर कळ जाय तर घेवपाक दिवपा ना पयशे. कित्याक ती पार्किंग प्लेस हांवें पळय केलोली ती बाणावलेकारांक मोटरां गाडयो तेंकां बस कितें आहाय त्यो तितून दवरपाक फ्री. एक जाली. दुसऱ्यान तुमी हारेबान चयला इतलो तो डेव्हलप पळय केला तेन्ना म्हाका जायच्यान जाय ते उलयले. हांवें लोकांचे कितें जाता पॉलिटिक्सांनी लोकांची उतरां घेवपा जाय न्ही नाजाल्यार तुमकां जायना. आज हारेबांदाक तुमकां आतां केसो लागलो हारेबांदूक उदक तरी जाता ना. शेतांत थिंग रोयताय पण रोयनासले. त्या टायमाचेर चलो आवाज केलो एक्टिविस्टांनी तेमी जायच्या दिसत्यांनी आनी मुजेर कोण कोंत आसा तेमी सारकी इतू उलयलें म्हाका. दुसऱ्यांचो व्हडले वच व्हडले हांव पण तेन्ना ल्हान आहा 14 वर्सां आसतना ह्या रस्त्याक डांबर आसना त्या रस्त्याक होन पडटाले बिस्त्या चिऱ्यान ते रस्ते. आनी तेन्ना हो बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक मरे 7 कारेर आहले. कारेर बस आसा न्हय. आनी त्यो 7 कारेर मागीर मागूर आसा. एक शिमनाथ म्हूण तेगेली शिमनाथ म्हूण परमणीचो, पोबो म्हूण होळेचो तेगेली, शाणो म्हूण होळेचो तेगेली, वीत म्हूण करमणीचो तेगेली, फ्रेडी म्हूण करमणीचो तेगेली, राय म्हूण करमणीचो तेगेली. ह्यो सुमार कारेर आहले. आनी ओळेक आनीक आहलोली आंतोनी म्हूण
बेरातून म्हणटा तेका बेरातून म्हणटाले हातून मोठो हे गेलो बापूय मालो तेका चेडा आतां हितूं रे कित्याक एक्सायज आहा तेगे आहली आनी आहले कार्यर पळय आहली हितूल्यो त्यो कार्यो तेश कोन हेज्यो चलताली बसात न्ही आनी ते मारप बी सगळें आहले उपरांत म्हण तूं हांव 1990 आमदार जाला पयलो ओपट सकयल्यान रस्तो दिता आमगेलो बाळाचो तेन्ना ते रस्त्याचेर कोण वचनासले बसपास वचनासले तो बारीक आसलो रस्तो तो पयलो रस्तो रोवन केला हांवें पयलो हो सकयल्यान आनी तो सकयल्यान आतां सगल्यो बसो सगल्योचे मेळटाय पयलीं दाखलो बारीक जावन तुमच्यान रिकॉर्ड काडपाक जाता चोवपाक भितर ते तो रस्तो हांवें पयलो रोवन केलो आज सगळो लोक चड ते आड वयता थोडो हे आड वयता पण हे सगळो डेव्हलपमेंट ओळे तो बांद पळयलो कार्यार वयता कार्यारान पळयता तेन्ना हांव थिंग मार्गाचेर रावन ओळेय घर दिश्टी पडटाली आनी ओळेय घर म्हणजे पयलीं न्ही ती दिश्टी पडटाली हांव थिंगसून उम घेताले अशें देवाचो मार्गाचो इतलो ओपन आहलो ती प्लेस मागीर कितें जालें तो बांद आहलो मोठ्यान तो मागीर कितें जाला ते शेतकार बेतकार तेंकां कातून बारीक केलो बारीक जालो तो बांद मुगे एक आवड येयली तेन्ना हो बांद आनी तो मोठ करून बांदतो म्हूण म्हाका केन्ना चान्स पडला बांदतो म्हूण मुगे चिंता पयशे आहलो तें आनी ते म्हळें देवान तरी म्हाका केन्ना तरी आनी मुगे मरे मागणें देवान आयकिल्लें आनी हांव एक आमदार जालो आनी आमदार जाता म्हणटा PWD पण मिनिस्टर जालो तेन्ना हांवें म्हळें मुगेलें एक सपन आसलेलें व्हडलेचो बांद जो पळय पयलो आसलेलो तो हांव ते भाशेन बांदतो म्हणून आनी हांवें कितें केलें तो तेन्ना केजार म्हणटा सरपंच केजारा सांगलें केजाराचे हांव तो बांद बांदिता केजार म्हणलो बरे भाशेन तो बांद आनीक तेगे भाव तेन्ना शेत बेत तळयतालो तेगे भावा सांगलें बाबा तूं मातशें पाटी उदक सोंडून हांव बांद नाका थोडें तेणें म्हाका हेल्प केलें तेगे बांद केजारा बांद तेमी उदक सोंडवलें आनीक तळ भरूं ना तेणी दोगांयनी म्हाका सपोर्ट केलो आनीक दुसऱ्यांनी जायते व्हडले जे जायते जाणां प्लेन आहलो तेणें म्हणलो तूं गो हेड आमी आय अशें करून जायत्यांनी म्हाका ते बांदपाक जर्सी बायल तेमी सगळे म्हणटाले तूं गो हेड आमी आयज बरोबर व्हडलेच्यान सगळ्यांनी एडी सर ते म्हणटाले तेजे बांद जाय एकदम आमी हॅपी सारके आनी हांवें काडे आनीक तो बांद बांदूंक आयलो बांद बांदता आसतना कितें जालें कन्सल्टंट आहलो तेजी मिस्टेक जाली ती पोंतार तेणें ते उदक सोडपाचें सोडूंक ना तेणें तसो तो बांद बांदता मोडलो मट्री एक मुगेर इश्यू केलो जे पळय सगळे अमेरिका बोडीचे भुरग्याचे भुरग्यांनी तेंच्या भुरग्यांनी आयस केलें तेश केलें तेचे लागून सगळें हें पाळ गायलें हें गायलें तें गायलें आनी ते हितून ते इश्यू जालो ते इश्यूवाचेर म्हाका थोड्या लोकांनी तेन्ना वोट घायल्लो आसता आनी हांव थोड्या वता इलेक्शनाक पडो प्रॉब्लेम काय ना हांव पड म्हाका तितून कित्याक लोकांक रायट आहा ते जाय जाल्यार वोट घालपाचो ना उडोवपाचो हांव केन्ना दुखल ना पूण हांवें तें काम सोडूं ना हांवें तें काम दवरलें मागीर चीफ मिनिस्टर सांगिल्लें ते पयलीं पायकारां सांगिल्लें म्हाका तो केसो बांद कंप्लीट करपाक जायो तेमी म्हाका तो कंप्लीट करून दिलो आज ते बांदाचेर जो पळय कोण नेवो कात जाता ती पयलीं ते ती वचून फोटो काडाय पूण आज हो बांद बंद जालो चर्चिलान केलो म्हूण कोवणा वायट हाडून चर्चिला हें कोताय बरें कोत तेका कोण उलयना पूण आज तो बांद पळय हा व्हडलेचो तो बांद सारके व्हडल्या हेचे गेला कित्याक खंयचेंय काजार जावन पळय तीन पयलीं फोटो काडपाक वयताय ओपन जालो कित्याक आनी तेजे चलता आसतना एक ब्युटी जातली तें केलें हिंग हारेबांद बांदता आसतना पयलीं सारकें हारेबांद येता सगळें बायलें आनी कितें जालें बाबा म्हणटाय पूण मरे एक टायम अशें येता न्हू एक्टिव्हिस्ट जावन दुसऱ्या पड्या ते आवाज करताय बुडटोलें हेच जातोलें तेच जातोलें गांव वयतलो आतां खंय वयतले गांव आनी त्या टायमाचेर हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें आनी आज पासून सांगून आज पासून हांव हाडल्याच आनी
असेंब्ली आसा इतली बोवाळ माली हावजात सांगलें हो रिवर पळय आहा तो रिवर उस्कून घे म्हण तुमी आनी जे पळय मँग्रोव्ज आहा ते मँग्रोव्ज आतां ते एक हेजे फॉरेस्ट एक्ट आहा मँग्रोव्ज कातरपा जायना म्हूण पूण आज मँग्रोव्ज कातरपा जायना जाल्यार आज तें एक्ट चेंज जावपा जाय कित्याक आज न्हंय रिवर पळय आमगेली रिवर चालू एक टायमाचेर मँग्लोरच्यान नोळे चिरे गेले व्हडले व्हडले टोकयो येताले सारके व्हडले फातमाऱ्यो सारके व्हडले शिळांच्यो आनी चार हारे मारता ते वयताले आज तुमकां व्हड वचपा जायना इतू रिवर येताल्या पुरोवल्या मँग्रोव्ज सारके व्हडले जाले ते कातरपा जाय ती रिवर तरी आज तरी आमी तरी सारको नाय आनी आज तरी उस्कून तरी बरें बांदून घेनाय आमकां फ्युचराक बरो पास पडल्यार त्रास जातले आमकां कित्याक पास कितलो पडो उदक वचपाक दोयराक जागा आसपा जायो नाजाल्यार आमी बुट्टी बुट्टेन वतले मरे जेन्ना बुट तो तर पास वयतो जाय पावसा जर उदक जर वयतले ते आमगे पाणींतल्यान वयता आनी ते रिवरान वयता रिवर तरी फ्लोट जाताले जाताले बुट्टे तरी रिवर मोठी उस्पूं जाय ती रिवर उस्पून बांदून घेवपा जाय दोयर हो 3 मांडे गांव मोठो 1 मांडो दोयर कितले उदक येता कितले उदक दिता सो हे उदक पळय म्हणटा तें रिवराचें तें सारकें दोयऱ्या वचपा जाय आनी जर तर ती उस्पना फ्लोट जाल जाल्यार बुट्टी येवपाक शकता आमी केन्नाय आनी आज पळय म्हणटा हे हारेबाजा पळय हांवें पळय कितें केल्ले ते आज तो लोक शेत रोयता रोयना म्हणटा शेतान हांव कितें सांगूंक सोदतां जेन्ना हांवें पळय हो डेव्हलपमेंट पळय आमगे माणाली कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय कितें केलो आहा ते भायर आतां कोणी कितें केलें म्हाका कळ्ळें मरे दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट पळय आहा जाय ते सांगताले एश को जाय तेश को जाय म्हणून आतां कितें जालें थिंगा पयलीं तें सगळें उदक येतात मरे घाण जाल्ली गेम सगळें अरे सिवरेज प्लांट पळय आहा तो तेन्ना हांवें प्रपोजल घायल्लो न्यू बांदपाक 5 सालां थिंगा न्यू बांदपाक आजून कोणें बांदलो ना न्हायल्यान 5 सालां तो हांवें पास केलो आतां कोणें आनी हिंगा कोलवा सिवरेज प्लांट हांवें गेल्लो तेजेर बरें कोणी गेलो ना ते तशें ते साय इजी उलोवपाक उलोवन लोकांक पिशाय काडाय आनी लोक ते वॉट्सॅपाचेर जाता आमगे न्याय भुरगे पळय तेंका पळय कांय खबर आसना वॉट्सॅपाचेर उलयता ते सुद्दां सर जाल म्हूण कांय जालें ना म्हाका सांगाय जेन्ना चर्चील जालें हांव हे बाळान डिव्हलपमेंट नावेल्या पळय डिव्हलपमेंट केला तेच्या खातीर कोण कितें केल्लें म्हाका दाखोवया मरे कोणें दाखोवया आपण कितें केलें म्हूण सांगाय म्हाका हांवें केलो तेंच्या तेव्हा जाल्यार आतां तेंका रिपेर करूं जायना थोड्या मार्ग हेसो बरें केल्ले ते मार्ग हंड काडपा जायना मरे हेचो आमदार जाले आज हाचे हांव कोणाचें नांव घेना पूण असो आमदार जाले आज आनी फकत वॉट्सॅपाचेर लोक हेच जालें अरे हांवें पळय जे टायमाचेर पळय बाळालें कितें केलां बाळाल्या लोकांक खबर आहा नावेलें कितें केलां नावेल्या लोकांक खबर आहा गोंयचे पासून कितें केल्लें गोंयकारांक खबर आहा चर्चील जालें म्हाका पळय म्हणटा आज तरी म्हाका 75% हितू भुरगेपणां दवर म्हाका देवान म्हाका सायबीन म्हाका सांबाळा लोकांक मागण्यांनी लोकांक गेले म्हाका जायत बेसांव आहा लोकांगे मागणी आहा म्हाका लोकांक मागणी आहा म्हाका आज वयस तुमकां आहा पूण हांव तुका सांगूंक सोदतां आज थंय एक हेल्थ सेंटर पास केलें गव्हर्मेंटान ग्रावंड पास केला तेन्ना म्हाका रिकॉर्ड आहा अगेन्स्ट गव्हर्मेंट ग्रावंडाचे रिकॉर्ड आहा हेजे रिकॉर्ड आहा आज हांवें पळय हेल्थ सेंटर पळय पास केला ते हेल्थ सेंटराचे हे पळय लेटर आज हांवें तांकां आपोवन हाडलें हिंगा आज आपोवन हाडलें तांकां हेल्थाक हांयसान हांवें खंय पावलां तो म्हणटा जमीन मोठो हांवें ती प्रोविजरा जमीन हांवें पळय हेल्थ सेंटर पास केला ती प्रोविजरा जमीन आतां प्रोविजरा मनशां आपोवन हाडलां आज हांवें म्हणटा कितें केलां तो म्हणटा आमी हें कोताय लिजान दिताय हेल्थ सेंटर हेल्थाक सो आतां हांव ती घेवन मागीर चीफ मिनिस्टर वचपा जाय म्हाका चीफ मिनिस्टर दाखोवपा जाय बाबा ती पास जालो आहा ते म्हणटा लिजान दिताय लिजान तिगली जाली 90 तांकां लिजान दी ते लिखूंक जायना तेंच्यांनी
सो तेजे तो बेगीन हेल्थ सेंटर बांदपाक कित्याक हेल्थ सेंटर म्हणटा आमकां बाळाला इम्पॉर्टंट आनी ते हेल्थ सेंटर बांदतना थिंगा हांवें तो प्लान करता आसा 11 रूम केल्ले तेका तेचो व्हड सेंटर तो 11 रूम घालून तेचो व्हडलो विस्तार सेंटर न्हू थोडे कंप्लेन जाल्यार तीन दवरपाचे हांवें थंय नावेल्यांत हांवें हेल्थ सेंटर बांदिल्लो आयज कितू लोक डायलिसीस करपाक येता हांवें बांदलो तो नावेल्यांत पळय बांदलो हेल्थ सेंटर ती मदून चोया तुमी तो हांवें बांदलेलो आयज कितू लोक डायलिसीस करपाक येता सो आज कितें हे हेल्थ सेंटराक बाळाल्यांक सारकी गरज आनी बाळाल्यांक जमीन पासून एकबार केलो आहा ती प्रवेदऱ्याची जमीन एकबार केलो आहा तेणे लिजान हेल्थाक दित म्हळ्यार हेल्थाक लिजान तेंच्यान मागीर इकपा जायना प्रवेदर इकपा जायना ते लिजान दिताय हे पळय आतां लेटर चोय हेल्थ सेंटर पास केला केदो जावपाचो आता आज आपण हाडले जाय आता हांव चीफ मिनिस्टरा बरोबर वयतलो आनी ताका सांगून जाय म्हाजे फॉर्मेलिटी बेगीन कर म्हूण कित्याक हेल्थ सेंटर म्हणून आमकां बाळाल्यांक जाय व्हडलो समजला न्हू सार इम्पॉर्टंट बाळाले हेल्थ सेंटर सारको इम्पॉर्टंट बाबे तुवें कितें सिवरेजी लागून बीन तेंय फॉलोअप केला हे भाशेन हेल्थाक करते भाशेन तूं वाठार तें चलना म्हणटा तूं हे सिवरेजी लागून कितें अरे हे सिवेरेजीचे तो प्लांट आहा पयलींचो तो लीक जाता ओके आतां सिवरेज प्लांट कितें जाता सांगता तुका एक टायमाचे मरे सिवरेज प्लांट बांदीत न्हू तो बफर झोन करपाक जाय आसलो जो पडे उदय बेंब्रो बाब तेदो पडे एमएलए आहलो आनी लुजीन फाजेर पडे एमएलए आहलो तेन्ना तेमी तो सिवरेजीचो प्लांट घातलो थिंगा तो शिरोडे पूण तेमी चिंतलो ना बाबा ती सिवरेज खंय वयतली ती जातली तें तेमी केलो ना आनी ती आज सिवरेजीची सगळी घाण रिवारा वचोन सांग घाण जाता पूण हांवें मागीर तिका पळय आमदार जातकीर हांवें तिका आनी एक व्हड सिवरेज प्लांट पास केलो आतां तो तेच खबर कोणें केलो ना ती तो बोंद कोन्न सिवरेज प्लांट थिंगा बांदून ते सारकें हें भरून दर्या सोडपाचें कसो प्लॅन पास केलो तिणें ते सिवरेज प्लांट बांदले मुखार तें उदक दर्या वचपा जाय न्हंयत वचूंक जायना तें समजता न्हू सो ते सिस्टम तो हांवें पास केलो आहा थिंगा पूण प्रॉब्लेम कितें जाली आतां थिंगा मुश्कालीन कांय पडूं जायना थिंगा न्हायले जायना आनी बाळा थिंगा जायना कित्याक हांवें आसतना निघचोय त्या लोकांक मांडपाक ज्या लोकांक टायप उदक आसना तांकां तें बांद दिलें आनी हांवें काय वचोन तेंपाता जे पळय हांवें न्हायला पळय आमदार जावन हांवें पळय कितें केलो तें त्या थिंगा आनी तांकां कांय जायना थिंगा हिंगा बाळाले कांय जायना फकत वॉट्सॅपाचेर येता एक कोण टॉयलेट म्हणजे जाल्यार ते फुटयत मरे म्हाका दिसता हे पण गरीब लोक आहा ते लोकांक आमी हजरान टॉयलेट दिले हजरान टॉयलेट दिले हांवें केन्ना फोटो काडला हांवें केन्ना सांगिल्लो ना पासून आमी पळय काम केलां त्या टायमाचेर पळय हाड्डी आसतना पळय हाड्डीचेर हांवें पळय काम केलां आनी 100 टांग्यो पड्यो आतां तेच टांगे दिल्या म्हणून दामो मातसो हें जालें तें चड मारली दामो मागीर हावसा काडलें हांवें म्हणटा दामो तुवें म्हाका मागलें तुवें म्हाका हांव तुका धाडा तेका जालें मागीर आनी तो इश्यू जालो तुवें म्हाका स्कीम केल्या स्कीम मागीर करून म्हणल्यार लोक त्रासा पडटा स्कीम कितें करपा जाय पयशे म्हणलें गेले ते PWD हांव पयशे तेगे म्हणजे तेगे पयशे दिता हांव तेजेर घेता आनी हे भाशेन हांवें करून त्या टायमाचेर हांवें गॅसो पड दिल्या आनी चूल पडले तो लोक आज बरी केन्ना सांगता